नमो जेसु ख्रिस्ता मुंड्यार पाली पोनास्या नमो नमो सडबोतारा Sacramenta tamka rakcha Namo Namo Jesu Christa Mundyaro paliponasya Namo Namo Sarvandara Sacramenta tamka rakcha Sırgi sotheutung amka melong raulai Sırgi sotheutung amka melong raulai Tipon lipon tuwe undya cherup घेतलाय Tipon lipon tuwe undya cherup Mundia vainariu tu amche khan zatai Mundia vainariu tu amche khan zatai Amcha mokhan bor tu kastu samarpitai Amcha Namo Namo Jesu Christa Mundyaro paliponasya Namo Namo Sarvandara Sacramenta tamka rakcha Chen sugdu tuka sangong ailya Chinye chen sugdu tuka sangong ailya Tuche tambusuon ashiu angaraulia Tuche tambusuon ashiu Jesu ye हमका मेलो तू ये Jesu ye हमका मेलो तू ये तुझे कुर्फेचे धैर्यम भंडार घेऊन ये तुझे कुर्फेचे धैर्यम भंडार घेऊन ये Namo Namo Jesu Christa Mundyaro paliponasya Namo Namo Sarvandara Sacramenta tamka rakcha Lagi setau somya saktau tuji gorsa
तुझे संगीरावून विसरता जिणयेकोर्सान तुझे संगीरावून विसरता जिणयेकोर्सान संतोष जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शान साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्या रूपाने पुनश्चा नमो नमो सर्वंदरा Sacramentat amca raccia Sacramentat amca raccia Sacramentat amca raccia मुगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या पवित्र सक्रमेंतांत जेजू क्रूस हजर आसा तो आमकां मोगान पळयता आमची पातकां बक्षिता आमचे कश्ट आनी पिडा शिडा समजून घेता आमची मागणी तो आयकता आमचेर तो आशिर्वाद घालता आनी आमची जिणी फळादीक करता तर ह्या पवित्र सक्रमेंतांच्या जेजूक सर्गा संसाराच्या रायाक आमची तकली आमी बागोवया आनी आमचो मान ताका आमी पाठोवया कित्याक ह्या प्राजीत काळार आमी सगळ्यांक बक्षणाचें जिवीत समजून घेवंक आनी समजोने प्रकार जियोंक तो आपणे दिता असलो जेजू क्रिस्त आमचे मदगात आसतना ताका आमी मान पाठोवया आनी ह्या गितां मुखांतर ताका आमी वाखणया आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं संगत आम्ही म्हणूया देवने येसुवे आत्मने शरणं सृष्टिय मूलने देवने शरणं म्हणूया सृष्टिय मूलने देवने शरणं म्हणूया सृष्टिय मूलने देवने शरणं देवने शरणं देवने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने
आत्मने शरणम् पाप विमोचकने येसुवे शरणम् पाप विमोचकने येसुवे शरणम् पाप विमोचकने येसुवे शरणम् येसुवे शरणम् येसुवे शरणम् देवनी येसुवे आत्मने शरणम् देवनी येसुवे आत्मने शरणम् वरಗಳ दातने आत्मने शरणम् वरಗಳ दातने आत्मने शरणम् वरಗಳ दातने आत्मने शरणम् आत्मने शरणम् आत्मने शरणम् देवने येसुवे आत्मने शरणम् आमच्या हातामध्ये उभं राहा देवने येसुवे आत्मने शरणम् देवने येसुवे आत्मने शरणम् देवने येसुवे आत्मने शरणम् मगळा जेजू तुझे मुखार आम्ही आयल्या आयच्या दिसा एक वर्ती शिकवण वर्तो नियाळ आमच्या जिणयेंत आठोवच्या खातीर ही प्राजिताची वाट आमी समकत आसतना आमच्या जिवितांत जायते पटी संतोशाच्यो घडयो आमी भोगता आनी त्या संतोशाच्या घडयेन तूं आसाय तुजें आजारपण तूं दाखयताय म्हणल्यार आमी समजून घेता तशेंच ताजे सांगाताय कश्ट आकांत बेजाराय भोगचे घडयो आमच्या जिवितांत आमी भोगल्यात त्या घडये तूं आमच्या सांगाता आसाय आनी आमकां तूं आदार जावन आमचो धैर्यादीक खांबो धैर्य दिवचें बोल तूं जाताय वय सोम्या तूं आमचे संगी आसाय आमचे कश्ट हळू करताय आमकां पिडे जिड्यांतलें पयस उरयताय आनी ह्याच दिशेन आमी तुज्या पांया तळा हांगासर ह्या पुणशेताक आयल्या वासता संताची मजत आमी मागता वासता मगाळा जेजूचें कितें काळज जावन आमच्या आसा तें तूं पुरत्या मापान तूं आमकां दी आज हो प्राजिताचो दीस मंगळार ह्या पवित्र तळार आमी करसीत आसतना हांगासर आमची प्राजिताची जिणी तुज्या मुखार दवरता सोम्या आमकां आमचें म्हणलें व्यक्तित्व आसा आमचें म्हणलें मुखामळ आसा आमचें म्हणलें नांव आमकां आसा जाल्यार ह्या प्राजिताच्या जिवितांत तुकाच आमचो म्हणून आमी मानून घेता आसतना
सोम्या आमचें व्यक्तित्व तुजे थंय कोंचोन आसा. आमचें नांव न्हय बगार तुजें नांव आमचें जावन आसा. आमची खुशी न्हय बगार तुजी खुशी जावन आसा. आमचो संवसार न्हय आमचें राज्य न्हय तुजें राज जावन आसा. ते देखून बगार सोम्या ह्या प्राजिताच्या काळार आज वैयक्तीक रितीन हांव हांगासर आयला. म्हजे जिणेची साल सोमकन बदलोंक, म्हजे जिणेंत आयिल्ले कश्ट आनवार आकांत बेजाराय तुजे पांयदळ समर्पक. वै सोम्या ह्या दिशेन म्हाका तूं चलय. देवाचें उतार आयकूंक आमी आयती जावया आनी सर्व आमी उबे रावया. दोळे धांपून हें देवाचें उतार आयकत आसतना त्या जाग्यार तुमकांच तुमी दवरा. त्या व्यक्तीच्या जाग्यार तुमकांच तुमी दवरता आसतना ही प्राचिताची वाट कशी तुमी चलतात म्हणलें तुमकां मनन जातलें. तुमचें व्यक्तित्व पोवन ह्या संवसारी व्यक्तित्व पोवन होगडावंक तुमकां तो देव बळ दितलो आनी ताचें व्यक्तित्व आदारूंक तो तुमकां कुरपा दितलो. समारियांतल्या शिखार नांवाच्या एका शारांत जेजू येवन पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्याक लागशिल्लो गांव तो. थंय जाकोबाची भाय आसली. जेजू पैनाचे पुरासनेन आयलो तसोच त्या बांयच्या काट्यार बसलो. सुमार दणपारांचो वेळ तो. तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें म्हाका पियेवंक इल्लें उदक दी. तिणें म्हळें तूं जुदेव आनी हांव एक समारियेकार न्हू, तर तुवें म्हजे लागीं पियो मागचें म्हळ्यार कशें. जुदेवांक आनी समारियेकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातलो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताजे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रीयेन ताका म्हळें सायबा तुजे लागीं कळचो ना, बांय बराबर गूंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें. आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वज जाकोबान. तो तांची भुरगींबाळां आनी तांची गोरवां प्रास हेच बांयचें उदक पियेल्लीं. तसल्या पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो गाय कितें. जेजून जाप दिली हें उदक पियेल्लो एकलो परत्यान ताणें येता, पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणेवचो ना. हांव तुका दिता तें उदक ताजे भितर एक जर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वळटलें. ती स्त्री ताजे लागीं म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक उडोवंक हांगा येवंकय पडचें ना. जेजून तिका म्हळें वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड हे. तिणें जाप दिवन म्हळें म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणालो तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. हे दोळच्याक तुका 5 घोव आसा जाले आनी आतां तो तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्हय. स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तूं प्रावादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्या दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें म्हजें उतार सतमन बाये, ह्या दोंगरार जावं जेरुसलेमान जावं वसनासतना
आराधन करचो वेळ येवन सुचलो तुमी नेनासल्यांक आराधन करतात आमी जाल्यार जण आसल्यांक आराधन करता कारण सडवणेवची जुदेल कथा न्हू पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो तो येवन जाला म्हळ्यार समा असले आराधक बापाक जाय देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय स्त्रियेन ताका म्हळें ख्रिस्त म्हणटात तो मागलोलो येता म्हूण हांव जाणा तो येता सकड संगती आमकां सांगतलो जेजून म्हळें हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो देवाचें उतार पकडी तुका क्रिस्ता मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवाचें उतार तुमी आयकलें आनी ह्या देवाच्या उतराचेर असलीं दोगां जाणां कोण सकड म्हणूनय तुमकां कळीत आसा तांदो आसलो एकलो जेजू क्रिस्त आनी ताजे सांगाता आसली सामार्यगर स्त्री वांजेल वाचच्या पयलें हांवें एक उतार सांगलें त्या सामार्यगर स्त्रियेच्या जाग्यार जर तर आमी आसां आमचें जिवीत कशें जातलें वा हांव सुमया सांगता कसो समकतलो म्हणलें चिंताप आमी आटोवया वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो हांगासर थोडे अंश तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरूंक आज आशेता एक आराधन स्तुती अर्गां विणवण्यो सकड आमचें बरेंपण आमकां दाखोवन दिता आसतना ह्या प्राचीत काळार आमचें थंय कितेंय म्हणलें इल्लीशी बदलावन जायस ती बदलावन ना तर आमचें जिवीत हरशें बरेंच जातलें एक पोटी हाडसो फुटोन आसा तर परत्यांत घडसूंक जावचो ना त्या देखून हाडसो फुटच्या पयलें कशें आमी तो सांबाळटा म्हणलें भोव चड गरजेचें आनी आमची जिणी एका हर्शा बरी जावन आसा आनी जेजू क्रिस्ताच्या हातान ती आसा आनी तो आमकां सांबाळटा ती विबाडूंक ताजो नाश करूंक आमकां कसली पदवी ना वय हांव आमच्या जिवा विशीं उलयतां आमच्या कुडी आमच्या आत्म्या विशीं हांव उलयतां आमचें बरेपणा विशीं हांव उलयतां त्या देखून हर एका वर्सा लितुर्जीच्या वर्सा आमकां प्राजितसो काळ दिला आनी प्राजितसो काळ आमी आराम करता आसतना आमकांच प्राजिताची भुरगीं म्हणून आमी मानून घेवन तो शिंज आमच्या माथ्यार घालून थंयसर आमचें प्राजिताचें जिवीत आराम करता कित्याक येदोळ म्हणसर जियेल्ल्या त्या जिणयेक हांवें पाठ केल्या आनी मुखार ना ती जिणी आनी मुखली जिणी म्हजी बरेपणाची जिणी बरें करून आदार जियोवची जिणी सोम्याचो पाटलाव करून जियोवची जिणी हें बघप चिंतून आमी थंयसर सिंज आपणायल्लो ह्या जाग्यान सांगलेली उतरां खंयची शीज घालता आसतना सांगलेली उतरां तूं धूळ जावन आसाय मनशा धुळीक तूं पाटी पडटा तो लोय वय खंडीत आमची जिणी इतलीच त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमचें व्यक्तित्व घेवन आमी हांगासर आयल्या ह्या पुणशे येता आसतना हांव फादर आयवन जावन आयिल्लो पुणशे येता आसतना हांगासो आत्मीक डिरेक्टर बाब अनिल ते तांची व्यक्तित्व घेवन आयिल्ले आनी जेजू मुखार आमी हांगासर आसतना संपूर्ण रितीन आमचें व्यक्तित्व पण आमी
सांगताव आमची आयडेंटिटी आमी सांगताव. आतां आमी कितें जावन आसाव एका पाक्या पोंदा क्रिस्तांवां, एका पाक्या पोंदा भावार्थी, एका पाक्या पोंदा बरवशाची यात्रिका, मागणी करची मनशां. जेजू मुखार म्हजें व्यक्तित्व. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, व्यक्तित्व आमचें जेजू थंय कन्सेल्या उपरांत हांव जेजूचो खरो आपोस्तल जाता. आनी हें एक बाचावेचें सत आमकां सोम्यान ताच्या 3 वर्सांच्या त्या पांय वटेन केल्ल्या त्या मिसावांत आमकां ताणें ताच्या जिविता मुखांत रुसवात दिल्या. कित्याक जे कोणा तो आपयतलो ती ताजी आपोस्तलां जातालीं, ती ताजी पाटलावदारां जातालीं, ती ताजी खरो शिस आनी ताजी पाटलावदारां ती जातालीं. वय आज देवाच्या उतरांत आयकूंक मेळ्ळी स्त्री कोण? समारियन स्त्री. आनी ती जेजूची आपोस्तल जावंक पावली. वय समारियेची स्त्री ती नेणारी. वय गी समारियेची स्त्री नेणारी. कितेंय समजून येनासलें, तिका थंयसर त्या दोनपराच्या वेळा कोण मेळटा म्हणलेंय कळीत नासलें. नेणारी, जेजू जाणारी. तो तिका मेळच्या उद्देशान थंयसर आयिल्लो आनी तिका बरें करतलो आनी समार्य घरामध्ये आनी जुदेव मध्ये आसले बांद तुटयतलो म्हणलें चिंता ताजें थंय आसलें. त्या देखून तो जाणारी. समार्याची स्त्री ती प्रद्वारी. वय तिजें जिवीत बऱ्यान नातलें. थंयसर जेजू तिका विचारता तुज्या घोवाक तूं आपण हाडून ये. ती म्हणटा म्हाका म्हाका घोव ना. जेजू म्हणटा वय तुका आसले ते 5 जण ते आतां आसचो तुजो घोव न्हय. वय तिजें जिवीत काळोखांत ती जियेताली, उसवाडाक ती सोदताली, नव्या जरीक ती सोदताली. वय तिका ती सासणीक जर दिवचो जेजू थंयसर मेळ्ळो. तिजो अत्रेक थंयसर संपूर्ण जालो आनी थंयसर ती प्रद्वारी स्त्री एका पैणाराच्या हातांत पडटा आनी तो पैणारी जावन आसा जेजू ख्रिस्त. तुमच्या जिवितांत तुमच्या घरा लागशिल्ल्यान पाशार जावचो. तुमी बसल्या ह्या इगर्जेंत तुमच्या मदें पाशार जावचो पैणारी जेजू ख्रिस्त जावन आसा. जावं पुरो पिडेन कश्टांत आकांतांत बेजारायन वळवळत आसतना तुमचे मदगांत ताजो बेसांवाचो हात उखलचो यास पैणाऱ्यान. त्या देखून हांवें म्हळें ताजी 3 वर्सांची पांय वटेची जिणी आमकां बरेंपण दिवची जिणी, बदलावन दिवची जिणी, बदलावन हाडची जिणी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सक्कड आमी उबे रावया आनी तो पांय वटेन चलून आयिल्लो पैणारी आमच्या संगत आसा. आनी तो आमच्या सांगात आसतना आमचें जिवीत कशें जाता म्हणून आमी एका कंतारा रुपांत वा अर्गांदिवच्या रुपांत ताका आमी मान बगोवया आनी ताका आमच्या मदें येवकार मागया. गावया आमी गीत आमचे संगी तूं आसाय. संगी तूं आसाय, सुखा दुखां तूं संगी आसाय. जेजू दिवतो जिससाय आमकां दिवतो जिससाय. सांगात म्हणया आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखां तूं संगी आसाय. जेजू
दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय बेंबीरांते आमकां दोस्ताना वेरान आमकां तूं भरताय जेजू परत्यान म्हणया बेंबीरांते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमचो वेडो घालताना जैत आमकां तूं जोड दिताय जेजू दुस्मान आमचो वेडो घालताना जैत आमकां जोड दिताय जेजू परत्यान म्हणया बेंबीरांते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमचो वेडो घालताना जैत आमकां जोड दिताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगीत आसाय जेजू दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगीत आसाय जेजू दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय कनबे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू म्हणया कनबे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजान तोपताना बोगसून करपा तूं दिताय जेजू दुखची उतरां काळजान तोपताना मोक्षून करपा तूं दिताय जेजू सांगाता म्हणया कनबे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजान तोपताना मोक्षून करपा तूं दिताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगीत आसाय जेजू दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगीत आसाय जेजू दिव तुजी ससाय आमकां दिव तुजी ससाय बसा बसा दायक वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचे सगळी सदांच जेजू क्रिस्त आमचे मदगात पैनारी जावन आसो जेजू क्रिस्त आमकां पडलेल्यांक उठोवंक पिडेशिडेंत कश्टतेल्यांक परत्यान उठोवन बरी भलायकी जोडोवंक तो आमकां आदार जावन आसा आनी असलो जेजू आमचे लागीं कितेंय आज उलोवंक आशेता ताजो नियाळ आमी आयकोवया ताजी उतरां आमच्या मतींत आमी खोंचोवया पयल्यान पयलें कोण शांत जियोवचें जिवीत कोण शांत जियोवचें जिवीत वांजेल हांवें वाचलेलो तो जुआंव 4 वळ 9 तुजो देव आनी हांव एक समर्यगर म्हणटा ती स्त्री जेजू पैनारी जावन तिजे मदें आयिल्लो
तिका थंयसर बांयच्या काट्यार तो राखून रावल्लो आनी तो व्यक्ती तिका बरें करूंक आशेत आसतना ह्या स्त्रियेचो वा ह्या स्त्रियेची उतरां ही जावन आसा तिचो मनोभाव हो जावन आसा तूं जुदेव आनी हांव एक समर्यकार न्ह कोण शांत जियोवचें जिवीत समर्यकार स्त्री कोण तिजें जिवीत कशें आसलें तिका समाजांत कसलो स्थानमान आसलो तें समजून घेवच्या पयलें ती दनपाराच्या वेळार कित्याक उदक घेवंक आयिल्ली सांगा पळया दनपाराच्या वेळार कित्याक उदक घेवंक आयिल्ली कोणी आसना एक दोगा तेका आसतात म्हणून आयिल्ली तिका कोणी पळोवचें नाका म्हणलें एक उद्देशान दुसरी खंयची आन्सर्स आसात गे होय तिजी आन्सर्स थोड्या मट्टाक सोमा आसात ती उरल्या बरीच सकाळींच्या वेळार आयिल्ली सांजेच्या वेळारय आयिल्ली उदक उरच्या खातीर कित्याक सक्कड समर्यकारां थंयसर येवन उदक त्या बांयचें व्हरतालीं आनी थंयसर सकाळीं आयिल्ल्या वेळार तिजे जायते कोळशे फुटल्ले जायते कोळशे सांजेच्या वेळार तिजे फुटयल्ले कित्याक ती एक प्रद्वारी तुका आमच्या मदें रिगना तुका आमच्या समाजांत एक स्थानमान ना म्हणलें एक चिंता थंयसर सृश्टी जाल्लें तिजो लोक तिका पयस दवरतलो त्या देखून तिणें हाड नायिल्ले ते मातयेचे कोळशे कितले की कोणना सबार कोळशे तिका तिजे सकाळीं जावं पुरो सांजेर जावं पुरो त्या लोकां मदें आयिल्लेंच तिका फुटोवन तिका रडोवन पाटी धरचें जावन आसलें असली स्त्री कितें करता आपणाचो कोळसो आपणाचें जिवीत उरोवच्या खातीर आपणाचो कोळसो परत्यान फुटयनासतना आपणाचें जिवीत परत्यान होगडयनासतना त्याच बेजारान बसनासतना ती दनपाराचो वेळ वेंचता आनी थंयसर येवन उदक ती व्हरताली त्या देखून दनपाराचो वेळ ती सोदताली आमच्या जिवितांत दनपाराचो वेळ सोदचो आसा गी दनपाराच्या वेळार तुमी उदक व्हरचे नात म्हाका दनपाराचो वेळ सोदचेत आसले सन्निवेश आतात गी आसात आनी एकल्याचें तोंड म्हाका पळोवंक नाका प्राचीन काळारय अशें म्हणचें आसा ताका पळयल्यार म्हाका जायना तें येवच्या टायमार हांव वचना वा तो येवच्या टायमार हांव वचना हांव गेल्ल्या फंक्शनाक ताजे मुखामळ पळोवंक म्हाका नाका असली संगती आमच्या जिवितांतय करतात दनपाराचो वेळ सोदून आमी वेचें आसा त्या देखून आज ही बायल मनीस आमकां कितें शिकयता ही स्त्री आमकां कितें शिकयता कोणशांत जियोवचें जिवीत आजून आखेर जाता कोणशांत जियोवचें नाका उक्त्यान उजवाडाक येवया हांव कितले दीस म्हणून कोणशांत जियोवंक बसान त्या देखून हांव दनपाराचो वेळ सोदतां आतां ह्या दनपाराच्या वेळाक म्हाका मेळोंक आयिल्लो जेजू क्रिस्त म्हज्या मदें आसा आनी हो म्हाका म्हजें जिवीत बदलयता वय आमची जिणीच प्राचीन काळ कोणशांत हांवन बसयल्ल्या सगळ्यांक भायर घालचो काळ आनी आपण हाडचो काळ आनी कोणशां बसयल्लीं पुरा आमी जेजूच्या उजवाडांत भागीदार जाता जेजूच्या उजवाडांत आमी मेळटा दुसरें बांय लागीं जेजूची भेट ती पयस्तांव येता आसतना ती एका मनशा पळयता कोणी एक बांयच्या काट्यार बसला आनी ताजी येदोळस वळख तिका ना आनी समार्याच्या एका दादल्या मनशा बरी ताणें नेसान न्हेसोना तिका पयस्तावन पळयतना कळटा हो एक जुदेव वय गे हां ताजें नेसान पळोवन हो मनीस आमच्या पंक्तीचो न्हय
आमच्या कुळी येसो नाही होय बांयच्या काट्या लागी जेजूची भेट ती कोण म्हणून थंयसर बसलो कोण म्हणून तिका समजून येनातली त्या देखून ती मुखार सरता आनी थंयसर देवाचे उतार तांचे मदें संभाशण सुरू जाल्या उपरांत ती म्हणटा थंयसर देवाचे उतार आमकां आयकोंक मेळटा जुवांव 4:14 पूण हांव दितां तें उदक जेजू म्हणटा तिका पूण हांव दितां तें उदक सासणीक जिविताचें केदींच ताणेवची नाय केदींच तुका ह्या परत्यान बांयचे कडेन येवचें गरज पडचें ना वय बांयच्या काट्या लागीं बसलो कोण म्हणून आमी समजूंक जाय जेजूस म्हणटा तुज्या लागीं उलयता तो कोण म्हूण तूं समजली जाल्यार तर तूं ताज्या लागीं जिविताचें उदक विसारती आमी सगळ्यांक कळीत आसा ह्या बांयच्या कांठार कोण बसला आनी ह्या वेदीचेर कोण आसा आनी त्या देखून ताका मेळच्या खातीर आमी आयल्याव कित्याक सासणेक जिवीत जोडच्याक ती सासणेक जिविताची जर आमी आपणावच्याक वय मगाळ भावना आनी भयणीनो आज तसो जेजू क्रिस्त आमकां बसयता सासणीक जिविताची जर आमी त्या पयणाऱ्या विशयांत नेणारी न्ही बगार आमी ह्या पयणाऱ्या विशयांत जाणारी त्या देखून आमी फावो त्या जाग्याक जिवीत सासणीक जिवीत आपणावच्या जाग्याक आमी आयल्या तिसरें देवाच्या मोगांत देवाक आरावन धरचें देवाच्या मोगान देवाक आरावन धरचें देवाचे उतार आमकां अशें आयकोंक मेळटा जुवांव 3:16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी धाडलो कित्याक सतमनलो कोणी एकलो नाश जायनाये वय आमी सतमनलो जेजू क्रिस्त आमचे मदगांत आसा थंयसर समाराची स्त्री जेजूक वेंग मारूंक पाटी सरल्या वेळार म्हणजे जेजू तिच्या मुखार थंयसर आसता आसतना ताजे तावन वळटा ते देवाचे उतार स्विकार करूंक तिकाच तिणें पयस केल्ल्या वेळार देव तिका ताजी मसत दिता भये आनी मुखार तुवें आराधना करचो जागो हो आनी तो म्हणून न्ही आमचे मदें विभाजन ना जेरुसलेमांतच तुमी आराधना करीचें म्हणलें ना आनी मुखार तुमी त्या देवाक खंय आराधना करियेत कित्याक ताका सतमनलो कोणी एकलो आसा तर सकड बाचावी जोडटलो कोणा तावन जेजू क्रिस्त तावन बाचावी जोडटलो वय मोगाळ भावना आनी भयणीनो थंयसर जेजू सामारेच्या वाटेक ताजे पयन तो मुखार व्हरून वता कित्याक हे 2 म्हणसरी खंयच्याय सुदैवान ती वाट धरली न्ही कित्याक थंयसर जेरुसलेमाक वता आसतना जेरुसलेमाक ताजे पयन स्ट्रेट गेल्ल्या तर समारिया तावन गेल्ल्या तर इजी जावचें 1 घंट्यान मुग्दोवचें हे जुदेव कितें करताले जेरुसलेमाक पयन करता आसतना 3-4 घंटे करसून रावंड अबावट म्हणल्यार बरी येताले कित्याक समारिया घरांक पळयल्यार तांकां जायनातलें जेजू तें विभाजन आज खंडन करता थंयसर तांचे गल्ली ते वय तो काडून सोडता आनी समारिया घराक ताचें पयन तो मुंद वरसून येता आनी आमच्या जिवितांत हेंच तो सांगता म्हाका सतमना आनी म्हाका सतमनलो हर एकलो देवाक वेंग मारतलो चवथें कळसो सोडून वचें समारियेगारन कितें सकड घेवन आयिल्ली समारियेगारन थंयसर बांयच्या काट्याक येता आसतना कितें सकड घेवन आयिल्ली तिच्या हातांत कितें आसलो कळसो आसलो दोरी आसली लाटो आसलो आनी एक खाले उदक खाण दिवचें आसलें एक
रुखाचें आयदान. तडपणी एका गोळच्या सडत आसतना एका गोळच्या उसपून काडचें आसा. असले सकळ वस्तू ती घेवन आयिल्ली. आनी जेजूक ती पळयता, अरे मनशा तुजे लागीं कितेंय ना, तुजे लागीं कोळसो ना, तुजे लागीं दोरी ना, तुजे लागीं लाटो ना, तुजे लागीं कितेंच ना, आनी तूं म्हाका म्हणटाय सासणीक जिविताचें जर दिताय, सासणीक जिविताचें उदक तूं म्हाका दिताय. पळय तिणें केल्ल्या त्या सवालाक जाप अशी जेजू दिता की आख्रेच्या घडयेक ती तिच्या हातांत आशिल्लो कोळसो ती उडोवन वेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी असले संदर्भ येतात. आमी पुंजोवन दवरले ते मातयेचे गोळशे, आमी पुंजोवन दवरले ते कितें म्हणटात हारशे, आमचीच प्रतिरुपां, आमचीच इमेजीस, आमचीच मुखामळ, आमचीच रूपणी आमी पुंजोवन दवरले सकड आमकां शाश्वीत जिवीत दिवचें न्हय. आमच्या जिविताक शाश्वीत न्हय. आमच्या जिविताक खेदाळाय तें कितें म्हणटा ह्या संवसारान आसता म्हणसर मात्र ताजे उपरांत हांवें तो कोळसो पुटोवंक आसा. ह्या संवसाराक हांवें आदेवस मागोवंक आसा. ह्या संवसाराक आदेवस मागलेल्या उपरांत हांवें त्या सर्गारासाक वचोंक आसा. थंयसर मेळटलो म्हाका जेजू क्रिस्त सासणीक जिवीत बसावचो. वय कोळसो फुटोवचो म्हळ्यार हें आमच्या जिवितांत साबार कोळशे आमी हे दोड म्हणून सोरोकलो न्हू वयते आसा. ह्या वेळार हांगासर ह्या प्राजीत काळार जायते कोळशे जे खंयचे आमकां नाकात ते आमी सोम्या मुखार फुटोवया. कित्याक आमकां मेळटा ती काकुळट, आमकां मेळटा तें बक्षाने. म्हाका एक बरें क्रिस्त जिवीत जियोवंक फावो केल्यार पुरो. सोम्याक वाकणून, सोम्याक स्तुती पाठोवन, सोम्याक अर्गान येवन जियोवचें जिवीत म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो. आनी एकल्याक म्हाका पळयत आसतना सोम्याचें मुखामळ म्हाका ताजे तावन दिसल्यार पुरो. आनी एकल्या कडेन उलयत आसतना सोम्याचीं उतरां हांवें उलयल्यार पुरो. असलें जिवीत हांव जियेल्यार पुरो. हय ही प्राजिताची जिणी, ही प्राजित जिणी आमी आपणायल्यार खंडेच जावन सोम्या सांगाता आमी सोमकोंक साध्य. ताजे सांगात आमी पैन करूंक साध्य. त्या देखून मुगाळ भवन आनी भयणीनो, अकरेचे आनी पंचवे थंयसर लजेतावन सुवार्थ प्रगट करचें काम. ती स्त्री थंयसर सोम्या मुखार लजेली. कित्याक ह्या मनशान म्हजें थंय आसलें, हांवें आदारलेलें सकड सांगलें. वय ती तिच्या सामार्य घरां संगी वेता आनी ते म्हणटा अळे म्हाका एकलो मनीस मेळ्ळो, ताणें म्हज्या विशयान सकड सांगलें. तो कितें क्रिस्त गाय. अकरेचें उतार वांजेला कितें हांवें तो वाचूंक ना. ह्या वांजेलाक अकरेक म्हणटा तो कितें क्रिस्त गाय. वय क्रिस्त मात्र एकलो सकड सांगूंक साध्य. आमचें तें आसलें सकड ताका कळीत आसा. हांगासर येवंक तुमी मन केल्लें आज सकाळीं तें मन दिल्लें कोणें ताणें. तुमी काडलें तें पयलें मॅट, तुमचें सांगाता दुसरें मॅट काडलें ताणें. जावं पुरो तडेपटी केल्लो निर्धार बदलिल्लो. वेता म्हणून सांगलें, वसना म्हणून सांगतनाच नाका या म्हणलें एक चिंताप आयलां तर तें चिंताप दिल्लें ताणें. भलायकी बरी नासलेली, फाल्यां वचूंक जाता की ना की कोण ना म्हणलें एक चिंताप येता आसतना आज तुमी हांगा आयल्यान जाल्यार ताणें आपूण हाडलें. असले संगतींनी जेजू आमकां आमचे लजे बरीत जिवितात हांव न्हू सुवार्थ प्रगट करचे जिविताक आपोवन हाडटा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कितले लज बगून आमी ह्या संवसारी जियेल्यार आमकां कितें कोणीय ना म्हणून बगल्यार, आमच्या सांगाता कोणीय आमकां पाठिंबो दिवचो ना म्हणून बगल्यार, दुखां गळोवन गळोवन रडल्यार आमकां सांगाता सो जेजू मात्र. त्या देखून आज वांजेलांत आमी आयकोनचें देवाचें उतार जावन आसा जेजू आमकां मागोवंक शिकय. आनी तें मागणें जावन आसा आमचे बापा. वय गे हें आमचे बापा मागणें सकड लोक म्हणचे बरी जाला. कित्याक
तांचो आमी देवाक कितें म्हणटा देवा लागीं मागता तो देव हो देव म्हणून ना देवा लागीं मागचें मागणें आनी कितलोगी लोक हे मागणें म्हणटा आनी ह्या मागण्या वयर बरोवं आसता जायत्या आस्पत्र्यांनी हे मागणें कितें जालां भलायकेक कारण जालां म्हज्या मतेक हे मागणें आस्पत्र्याचे मेट रिक्त आसतनाच म्हाका येवचें जावन आसा कित्याक सबार आस्पत्र्यांनी पळोवंक गेल्यार हे मागणें थंयसर पात्रान जावं पुरो एका लिखण्या द्वारे जावं पुरो थंयसर दवरतात कित्याक हर एकलो ते मागणें मागता आनी ते मागणें मागलेलो गूण जावचे सकत तो थंयसर जोडून घेता त्या वेळार कोणी आमच्या आस्पत्र्यांत कश्टोन आसता आसतना ऑपरेशन थिएटरांत आसतना आमकां व्हडली व्हडली मागणी येनात आमकां येवचें सुम्यान शिकयल्लें मागणें तें जावन आसा बापाक उलो मागचें मागणें आनी हे मागणें म्हाका म्हजें जिवीत परगट करूंक आपोवन दिता सुवार्थ परगट करूंक आपोवन दिता त्या खातीर करून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आज ह्या आराधना वेळार मेळिल्ली ही 5 अंश आनी एक अर्था बरें शिकोवन आमचें जिविताचें व्यक्तित्व बदलूंक मेळ्ळें शिकोवन आमी आमच्या काळजा मतींत आपणावया आनी जेजूची बेसांवां घेवंक तयार जावया आनी खंडीत जावन जेजूची बेसांवां आमी घेता आसतना जशें सामरिया घारान आपणाचो कोळसो उडोवन तीच सासणीक त्या जेजू तांदवाळटा ती सासणीक जर घेवन गेली की आमी ह्या पुणशे तत्वान आज आमचे पांय भायर दवरता आसतना तीच सासणीक जिविताची जर घेवन या खंडीत जावन जेजू आमकां राखतलो आतां ह्या एका वेळार थोडो वेळ मौनपण रावन तुमचे थंय आसली सकड मागणी काळजा मनान दवरना आयली सकड मागणी जेजूच्या पांया तळा समर्पिया दिमेर तुमी पडा आत तुमचे सर्गा उबारा दोळे तुमचे दांपा आनी खंडीत जावन ह्या वेळार जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां फावो जाता कित्याक जेजू तुमकां आशिर्वादीत करता तुमी ह्या बांयच्या काट्यार आयल्यात थंयसर जेजूक तुमी वेंग मारतेल्यात थंयसर तुमकां तुमच्या ह्या फाटल्या जिविताक फाट करून मुखल्या नव्या जिविताक तो आदार दितलो भलायकी दितलो बेसांवां तो दितलो आपूण म्हाका सुमिया आपूण म्हाका सुमिया तुज्या कुरपेन तुज्या रगतान आपूण म्हाका सुमिया आपूण म्हाका सुमिया आपूण म्हाका सुमिया तुज्या कुरपेन तुज्याच रगतान आपूण म्हाका सुमिया Sacramenta Sășteană-mă căruia Purvilia te
दिव्या बाबाचे ओळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान अक्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समा समे नावाडता आमेन. प्रार्थुया. हे देवा पवित्र सक्रामेंता काल तुझे कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी भोगी सारको तुज्या कुडीचे आनी पवित्र रक्ताच्या मिस्तेरांक आमी मान करूंक दयेन आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनांच्या ससना. मोगाचनो ह्या पून शेताक तुमकां मोगाचो स्वागत. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या देसांवा खातीर आमी मागया. कालिस्ट स्टेल्ला वेगस नित्यादार वाडो 40वो लग्न दिवस आचरण करता आसतना तांकां देव भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी. क्रिस्टोफर अँड जेमिशा तांचोय दुसरो लग्न उत्सव सांत थॉमस वाडो तांकांय तांच्या लग्ना जिवितांत भरपूर बरेपण लाबोवन दी. घरच्या आल्मा पासोत सिल्विया डिसोजा देरे बैल देवादीन जोसेफ डिसोजा पासोत एवलिन डिसोजा आनी कुटाम निर्मार्गा विक्टर लुसी सिक्वेरा तांचोय 40वो लग्न दिवस बागेवन कुर्सा वाडो देवाची भरपूर आशिर्वादां तांच्या लग्न जिवितांत. बेबी जुवेल मेलानी डिसोजा 5व्या वर्साचो जल्मा दीस सांजुजे वाडो ताचेर भरपूर आशिर्वादां मागया. ग्रेगरी डिकॉस्ता प्रत्येक इराद्यां खातीर फेरार. सेलीन रेगो प्रत्येक इराद्यां खातीर मंगळूर. सुरेश लोबो अर्गां जावन सांजुजे वाडो. विन्नी फेर्नांडीस आसिसी सदान बाचपे. देवादीन इल्टा डिसोजा पासोत विल्मा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. सिस्टर लॉरेन्सिया बियास बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक अर्गां जावन बाचपे. बेबी ॲश्लिन डिसोजा बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक नित्यादार वाडो. अश्मिता मोंतेरो अर्गां जावन वेलांकणी वाडो. तशेंच सिस्टर सिंथिया डिसोजाच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. देव तिका सस्नीक विशो दिवन दी म्हूण मागता आसतना प्रत्येक जावन फादर डॉमिनीक पिंटो तशेंच सिस्टर मर्सी सिस्टर प्रभा आनी सोमिया खातीर कोस्टोवच्या सगळ्या मिशनरीं खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया. आमी तुजी वेची पजा मोगान आयल्या एका मौनान कालत्या काळजान सर्व आमी जमल्या. करून स्तुती अर्सून कीर्ती आज आमी गायता. देव तूं आमचो रचणार वस्तो तुका आमी मानता. जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रत्म्या जय तुका त्रिएक देवा जय तुका मोगाळ बापा
तुका देवा पुता जे तुका पवित्रत्म्या जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ पवन आणि बेनिनो प्राचित काळार आमी आसा आणि प्राजिताची जिणी बऱ्या रितीन जियोंक आमची आशा आमी देवा मुखार आज उर्जीत करता आणि खंडीत जावन हे मिसाचे बलिदान एक प्राजित असो वांटो जावन आसा क्रिस्ताकच ताणें आमच्या खातीर अर्पून दिवन सो वांटो आणि ह्या वेदीचेर जावचें ही एक मेस्तेर आमच्या जिविताक बदलावन हाडचेंच चल्लें ते देखून मेस्तेर आमच्या जिवितांत आमी घडसूया आणि खंडीत जावन हो मिस्तेर कितें आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमी करया सॅक्रिफिसाची जिणी आमी आमचे आपणावन आमचें तें आसलें ल्हान सॅक्रिफीस ह्या क्रिस्ती भावार्थाच्या जिवितांत आमी करूंक शिकया तस सर्वेस्वर बाप आमकां ताची मजत दितलो देवा मुखार आनी सोम्या मुखार आमचे कालतेपण आमी उस्सारी आनी म्हणया हांव पातकी सर परिवार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसकण्यां सांगता मनान चिंतून तणाव विसरून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतली पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संकार करी सगळ्या दिवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराक लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमचे खाकोळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फाफू आमेन Summianka ludka Summianka ludka Kristaka ludka Kristaka ludka Summianka ludka प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या मगाळ बापा या प्राचित काळार दनवन करूंक आमचे पातकी सैम आमी दमयता तुका अत्रेगून आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक अदीक पेटोवन दीत या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताची सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्रत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनांच्या ससना इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात ती सुफोळ करतात तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वचनाका नात तशें म्हज्या तोंडांतलें बायट सरता तें उतर निर्पळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता देवाचें उतारे श्लोक नितिवंतांक तांच्या सर कश्ट अणवरांतली सर्वेस्पोर निवारता
नितीवंतांक तांच्या सरकश्टा अनवरांतले सरस्पर निवारता. मुझे सवे मेळून सरस्पराची कीर्त गजया. ह्या काताळ्यान आमी सकट ताचें नांव अर्सिया. सरस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. नितीवंतांक तांच्या सरकश्टा अनवरांतले सरस्पर निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरीच जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींस भावनान. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. नितीवंतांक तांच्या सरकश्टा अनवरांतले सरस्पर निवारता. सरस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सरस्पर खोट्या मनशाक पाट करता. संवसारांत तांचो उडास अळवून सोडटा. श्लोक. नितीवंतांक तांच्या सरकश्टा अनवरांतले सरस्पर निवारता. नितीवंताचे बोबेक सरस्पर कान दिता आनी सर्वय कश्टा अनवरांतली तांकां निवारता. खंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो काणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. श्लोक. नितीवंतांक तांच्या सरकश्टा अनवरांतले सरस्पर निवारता. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया. हुंड्या वरवीं मात मनीस जियेना. भागा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. Matevo permanente Jesus Cristo de शुभवर्ता. तो वेळ जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुम्ही मागतना अनबावरत्यां बरी जायते बडबड नाकात. ही अतेस्ट म्हणून मनची मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण तुमी चिंतात. तुमी तांचें बरें करी नाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचें आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावन तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळणेन उरय नाका आनी खोट्यांत आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षुचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचे बापा म्हणलें मागणें आमकां सगळ्यांक लागशिल्लें आनी हे मागणें हांवें दोळ सांगल्या प्रमाणे आराधना वेळार
सदां म्हणल्या बरी आमी मागता आनी हे मागणें आमकां भलायकीचें मागणें जावन आसा, शांती दिवचें मागणें जावन आसा, समाधानाचें तसलें मागणें जावन आसा आनी हेरां थंय आमी क्रिस्ताक परगट करचें तसलें वा देव बापाक परगट करचें तसलें मागणें जावन आसा. पळय हें मागणें शिकयल्लें आमकां जेजून, पळय की न्ही, मागणें शिकयल्लें जेजून. कोणी एकल्या ल्हानशे भुरग्याक हें सवाल विचारलें तर तुका आमचें बापा म्हणलें मागणें कोणें शिकयलें, कितें म्हणटलें? म्हज्या मम्मीन, म्हज्या डाडान, म्हज्या टिचरीन. वय आपोस्तलांक जेजू तांचो टिचर जावन आसलो, जेजू तांचें सर्वस्व जावन आसलो. त्या देखून जेजू सरशीं ते धांवून धांवून येतात आनी विचारतात, जेजू आमकां मागोवंक शिकय. आनी थंयसर जेजू कितें करता? वय तुमकां हांव मागोवंक शिकयता. कोणा लागीं तुमी मागाचे? जे कोणा लागीं हांव मागतां, वय तो केदाळा मागोवंक येतालो रातच्या वेळार आनी फांत्या परार आनी दीस बुडता आसतना तो वरे विंगड सुवातेक वयतालो आनी मागतालो. कोणा लागीं मागतालो? बापा लागीं मागतालो. आनी तेंच मागणें जेजू अर्थाबरीत रितीन, रियेकल्यान समजूनच्या रितीन थंयसर तो शिसांक शिकयता. ते मागणें शिकयता आसतना तांचो 7 विनवण्यो तो घालता. आमच्या बाबा मागण्यांत 7 विनवण्यो आसात. कसल्यो सकड विनवण्यो आसात? पयलें जावन आसा जेजू शिकयल्ले आमच्या बाबा मागण्यांत पयली विनवण अशी आसा, तुजें नांव पवित्र जावं. मागणें कशी सुरू जाता? आमच्या बापा. वैयक्तीक रितीन आमी म्हणटा आमच्या बापा, म्हज्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं. पयली विनवण. दुसरी विनवण, तुजें राज येवं. तिसरें, तुजी खुशी जावं. हांगासर पयले विनवणेंत तुजें नांव पवित्र जावं म्हणल्या विनवणेंत, आनी तशेंच दुसऱ्या विनवणेंत तुजें राज येव आनी तुजी खुशी जावं म्हणल्या विनवणेंत आमी कोणाची खुशी जारी करता? देवाची खुशी जारी करता. तर ह्या संवसारी जिवितांत आमकां आमचें नांव जाय गी, आमकां आमचें नांव जाय गी. आमकां आमचेंच म्हळ्यार राज जाय गी. आमकां आमचीच म्हळ्यार खुशी जाय गी. होय न्ही? आत्मीक रितीन आमी चिंतचें तर ह्या संवसारी आमचे सकड हांवें आराधना वेळार सांगलें पळय, आमचें व्यक्तित्वच त्या देवाचेर कोंचोवन दवरलां. त्या देखून तो म्हणटा, तुमी म्हज्या सारक्याची, म्हज्या रुपण्याची. होय की न्ही? हरी एक मनीस देवाच्या सारकें आसो न्ही, ताज्या रुपण्या आसो. कित्याक? आमी करचें, आमी वाखणचें ताजें नांव तें पवित्र, आनी आमी राज करचें ताज्या राज्यांत. कित्याक? ताजें राज आमचे मदें येता आनी तशेंच तो आमची खुशी करता. पळय, पयल्यान पयलें पवित्र देवाचें नांव. देवाचें नांव पवित्र, वय की? वय. आतां संवसारी जिवितांत आमकां आमच्या आवय बापायन दवरलें नांवूय आमकां पवित्र, वय की न्ही? वय. जे केन्ना म्हज्या देवाचें नांव पवित्र आनी म्हजें नांव पवित्र, हांव कित्याक आनेकल्याचें नांव अपवित्र म्हणटा? हांव कित्याक आनेकल्याक दुखयता? हांव कित्याक आनेकल्याचें नांव पाड करता? सवाल विचारचे सोमा, वय की न्ही? वय. संवसारांत जावन आसची 7 गजाल. येदोळसो पाद्र्यापान 3 इंटेन्शनां तुमच्या मुखार दवरलीं. आनी ही इंटेन्शनां दवरता आसतना हांगासर कसलोय कनेक्शन आसा गी? वय.
नावाचे पवित्रपण, मनुष्य जिविताचे ते असले ते मोल, न्यायनीत सकड होगडावन घेवच्या वा सकड होगडावनच्या संवसार आमी जियोन आसतना आमकां आज आमी चिंतूंक जाय तसो देव आमकां बळ दिवं दी. कित्याक जें केन्ना ताका आमी पवित्र म्हणून मानता आमचें जिवीत पवित्रच. थंयसर अपवित्र म्हणलें कितेंच ना, बाधक म्हणलें कितेंच ना, आमच्या जिवितांत तें उरचें ना. दुसरें विणवण हांवें सांगल्या प्रमाणे तुजें राज येवं. देवाचें राज कृपेचें, मोगाचें, शांतीचें, न्यायनितेचें, ना बगार अधिकाराचें, पयशांचें, गर्वाचें. आज ह्या संवसाराक कितें करता? सकड आपल्या फायद्याक म्हजेंच घर, म्हजेंच बिडार, म्हजेंच कुटाम असलो मनोभाव पयस करचे खातीर स्वामी जेजू आमकां शिकयता. आज तुजें राज ह्या संवसार येनाका, बगार कोणाचें राज येवं दी? देवाचें राज येवं दी. देवाचें राज, वय देवाचें राज आमच्या मदें आपणावेत. सताचें, नितीचें, सत उलोवचें, नितीन चलचें, बरें करचें, बरें कुरपा जोडची, हेंच जावन आसा आमचें जिवीत. तिसरी विणवण, तुजी खुशी जावं सर्गार तशी संवसारांत. वय खंयची खुशी? सर्गार आसा ती खुशी ती जोडून दवरल्या, ती खुशी जावन देवा. वय की न्ही? संवसारांत जिवनची खुशी कारणांतर खंयच्याय ना खंयच्या दिसा मायक जावची म्हणून आमकां कळीत आसा. वय की न्ही? वय आत्तां म्हज्या लागीं एक 50,000 आसले जाल्यार आनी एक घडये ते नात, खंयचेय एका कारणा खातीर ते गेले. वय की आत्तां आसलो संतोश थंय ना. जावंक बरो आमच्याच वैयक्तीक रितीन आमी पळोवचें चित्र आमकां असलो अनुभव जाला. शुल्लक कारणा खातीर जावची खुशी ती आनी एका घडयेक ना. सोण सोडता हांव, ती गेली, आमचे मदें ना, आमी त्या विशयाचेरच ना. जाल्यार आमकां आसा तो जागो सर्गार आनी ती खुशी ससनाक म्हणून आमकां सकडांक कळीत आसा. सामार्यकारा स्त्रियेक तेंच भोगल्लें. म्हज्या विशयान सांगलो मनीस म्हाका सकड सर्ग बसावचो मनीस. त्या देखून आज आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना तुजी खुशी जावं देवा. कित्याक तुजी खुशी त्या सर्गार आसा, ती खुशी ह्या संवसारांत आसची खुशी न्हय. ह्या संवसारांत आसचे एक 4 दीस मात्र ते म्हाका तुवें जियोंक दिल्ले, हांव बऱ्यान जियेता. ताजे उपरांत येवचें 7 विणवणे म्हणल्यार ताजे उपरांत येवचें आमकां दिवचें होमवर्क जेजून. वय की न्ही? वय देवा बापा मुखार आमकां दिवचें होमवर्क. पयलें जावन आसा तें आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी. आतां आमचो दिसपडतो ग्रास म्हळ्यार कितें? दिसपडतो ग्रास म्हळ्यार कितें? खाण जेवण. वय आमकां आमचो दिसपडतो ग्रास दी म्हणून सांगता आसतना पयलीं आमच्या मदीं घेवचें आमचें खाण जेवण. कुडीची तान, कुडीचें पोशण. जेजू आमकां ताजे सांगाताय आनी एक संगत सांगता ती तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. खंयची ती? आत्मीक खाण आनी आत्मीक पोशण. तें जावन आसा मागण्याचें जिवीत आनी बरेंपण आदान जियोवचें जिवीत. त्या देखून हांगासर आमकां शारिरीक कणाची गरज आसा, आत्मीक कणाची गरज आसा. आत्मीक कणांत आमी कितें सकट जोडटा? आत्मीक कणांत आमी आमचें मागणें, आमचें मीस, आमचें आराधन, आमची होगळीक, आमची स्तुती सकट आमी सोम्याक पाठयता आनी सोम्याकच म्हज्या जिवितांत हांव जोडून घेता. सोम्याकच हांव वेंग मारता. वय उडास दवरा. सोम्याक वेंग मारता आसतना थंयसर खाली सोमी मेळना. सोमी सांगता कितें मेळटा? ताणें वारयल्लें रगती तुमच्या कुडीक लागता. ताज्या मस्तकार तोपले ते कांटेय तुमच्या मस्तका लागतात. वय की न्ही? खंडीत जावन कश्टांचें जिवीत आमकां, सॅक्रिफिसाचें जिवीत आमकां स्वामी जेजू शिकयता. त्या देखून हर एक हंतार आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी म्हणटा आसतना सुलाबायन मेळचें न्ही, कश्टान मेळचें. त्या देखून हर एकल्यान कश्ट काडूंक आसात ह्या संवसार जिवितांत. जावं पुरो मुखार
आमकां मेळच्या जिवितांत जावं पुरो जाल्यार हे कश्ट खंयच्या रितीन करचे जावन आसात बऱ्यापणान आत्मीकपण आपणावच्या तांकीन. दुसरें आमकां कितें म्हणटा आमी बक्षूंक शिकय. जशें आमी हेरांची पातकां बक्षिता तशें जशें हांव म्हजीच म्हाकाच बक्षिता तशें हांव हेरांकय म्हाका बक्षूंक शिकय. वय की न्हय वय. तिसरें आमकां ताळण्यान पडोवंक दिनाका. ताळण्यान पडोवंक दिनाका. पळय जे केतना हांव म्हाकाच ताळण्यान पडच्या एका स्थितींत हांव न्हू भायर घालता वा त्या स्थितींत हांव न्हू परिस्थितींतल्यान हांव भायर उरता हांव हेरांकी बक्षूंक शिकता. हे दोन सांगात येतात. म्हाकाच हांव देवा मुखार प्रोटेक्ट करता तर आनेकल्याकी प्रोटेक्ट करची जबाबदारी म्हजी. आनेकल्याकी समजून घेवची जबाबदारी म्हजी. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आखरेचें पूण वायटांतले आमकां निवार. कोणायकी वायटांत पडोवंक वायटांत उरोवंक कितें मोडना. त्या देखून आमी वायट आतां भायर सरचे तर आमकां मेळचो साक्रामेंत आसा. खंयचो तो हे तिनूय आमकां आसात. बक्षून शिकोवचें, ताळण्यान पडनासतना रावचें आनी वायटांत पडनासतना रावचें. जर तर ह्या संवसारी जिवितांत आमी पडल्या सुकोन पडल्या परत्यान परत आमी फाटी येवंक साध्य आसा. खंयच्या साक्रामेंता द्वारे पवित्र खुमसाराच्या साक्रामेंता द्वारे. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज तुमकां घरा गेल्या उपरांत एक ल्हानशें होमवर्क. खंयचें तें आमचो दिसपडतो ग्रास. म्हाका दिसपडतो ग्रास खंयचो सक्कट जाय ल्हानशे चिटीर बरया. ताजे उपरांत म्हाका सोम्या बक्षूंक शिकय. कोणा सक्कट हांवें बक्षूंक आसा मतींत धाडा बरया. म्हाका ताळण्यान पडोवन दिनाका. खंयचे सक्कट ताळणी म्हजे थंय येतात. ही सक्कट ताळणी हांव ह्या प्राजीत काळार पयस दवरता बरोया. ताजे उपरांत म्हाका वायट संगती येता खंयचे वायट संगती येता हांवें भायर येवंक जाय. सक्कट तुमी बरया आनी तुमच्या काळजांत मनांत एक दृढ निर्धार करा आनी मुखार असल्या संगतीक हांव असले संगती म्हज्या जिवितांत जियेना. असले संगती म्हजे हांव पयस करता म्हणून शिदा वचून ती कितें म्हणटात ते पेपर जाल्यार तुमी क्रम्बल करा. पेपर गुट लाया बरें कर कोणाय दाखयनाकात गुट लाया आनी वचून उज्यान घाला. जालें. आज एक म्हजें तें आसलें व्यक्तित्व हांवें सांडलें आनी जें कितें आसा ह्या प्राजीत काळार क्रिस्ताचें व्यक्तित्व म्हणून. त्या देखून क्रिस्ताचें कुर्साचें व्यक्तित्व म्हणून आमी आपणावया. कुरीस कश्टांचो प्रतिरूप आमकां दाखयल्यार तो सोडवणेचो जावंक पावता. जेजून आपडलेल्या उपरांत तो सोडवणेचो जालो. त्या देखून आमी म्हणटा नामान कुर्सा पवित्र कुर्सा. वय कश्टांचें जिवीत कुर्साचें जिवीत जाल्यार आमकां सगळ्यांक सोडवणेचें जिवीत. ह्या प्राजीत काळार बरेंपण आदारया. ह्या बरेपणा द्वारे सोम्याक आमी लागीं जावया. सोम्याक लागीं जाल्ल्या तक्षण आमी कितें जाता बापाक लागीं जाता. बापा लागीं मागोवंक अत्रेकता. त्या देखून सोम्यान शिकयल्लें बापा लागीं तुमी मागा. वय बापा लागीं आमी मागया. आमचें जिवीत आमी त्याच बापाक समर्पण दिवया. सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे ह्या वोन्या वायडा सोवे. की तूं सोम्या काळीज मुझे Caltem-bole tentuncă Cantă estace sarche tuce Mogan tuja tentumbă Ki somya जीवन मुझे जे म्हाका
दिल्ले तुवें सोपून दिता सर्वच मुझे यावून या आयना सोवे. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सावन मागात. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता. तें तूं मैपसान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदर तुज्या दयाळपणान ससनाच्या जिविताक आमकां उपकार असो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जिसूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी ससनाच्या देवास सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्का सगोट संतोशान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळी उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता. ताच्या वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींचे सर्व दळबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताचे. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा खुरोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची खूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्या दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशे पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सुगुट परगटुया.
सोम्यांचे सूत तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही पत्करता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणस्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मोसमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पौल आमच्या गुळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घीवन मनोव्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज समकाय तुझी खुशी सर्व जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो घरात समकांदी आणि मी आमचे केल्या तशी आमची पातकां नेमका ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सोडून राजेसू क्रिस्ताची येणे बरोवशानात राखलेल्या आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार तुजेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकपटान सांबाळ तुमचे येतन रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितरूंतलें बाब म्हाका फोवना पूण तुज्या काज उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान सोम्या तुये मोगान तुका स्वागत करता
दुर्बळ वेळार काळीज मुझे नंदन सावते तुझ्या येण्या उंड्या रूपान तू काणजावून मुझे हात में पोषण जाताय उंड्या रूपान तू काणजावून मुझे हात में पोषण जाताय शेवच्याक तुका फावो ना म्हाका पूण म्हाका तूं कुरपेन भरताय शेवच्याक तुका फावो ना म्हाका पूण म्हाका तूं कुरपेन भरताय म्हाका जिवी जोडून दिवच्या प्रार्थोया देवाका कुळदर बापा या दैवीक गुटा वरवीं आमचे संवसारी वंदनीय दामोक आनी सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी जेसू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सारक्या मोकळ्या गोळ्या दैवीक मोग
शिकय तूं आमकां मागेवून जुवां भाव दुसऱ्याक वंदिता हांव सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या कवळ्याक दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूट आमकां उगडली शिणभोणेची महिमा शिकयली खुर्सा सोबत जियेवची बिदा तुझ्या दिली व्हड मेलपां मागेवून जुवां भाव दुसऱ्याक वंदिता हांव सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या कवळ्याक दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा बागेवून जुवां पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी ह्या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या न्हू जुवां पावल दुसऱ्याच्या ह्या पून तळार आमी आयल्याव ह्या महान संता मुखांत्र आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां एक ना एका रितींत आमी बरेंपण जोडुल्लीं देखून हांगासर ह्या संताच्या पांया मुळांत जेजूच्या नांवी आमी आयल्याव तर ह्या संता मुखांत्र आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण एक घडी बोर आमच्या मोती काडया ह्या महान संता मुखांत्र देवान केल्लें सगळें बरेंपण नियाळन देवाक आमी अर्गां दिवया कुटुंबांतलें लग्न कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत आनी सबार रितीनी आमच्यो अर्गां उलय एक घडी बोर आमच्या काळजांत तावून तूं जेजूक समर्पून दिवया बो काकुळदारा बापा बागेवून जुवां पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर्क उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दितांव तुजी दैवी काकूळ तूं आमी वर्णितांव ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचताव ताचे बरी बागेवूनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी गुरपा दी म्हूण मागताव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सांज जुवां पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये बागेवून जुवां पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विजलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूं तूं मंगळुराक आयलोय खास आमी तुजी भक्तिकां आमची घालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवो आमकां गुमो कर तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवं आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू सबार विनोण्यो घेवन ह्या पून तळाक तुमी आयल्यात तुमचे पैकी सबार जाणांनी तांच्यो वैयक्तीक कुटुंबाच्यो समाजीच्यो विनोण्यो हांगासर जुवां पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळा त्यो जेजूक समर्पून दिल्यात त्यो सगळ्यो देव तांचे मागणें आयकोन दी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन मागता आसतना आमची विनोण्यो ह्या घडये जुवां पावल दुसऱ्याच्या मुखांत्र जेजूक आमी समर्पून दिवया घर बांदूंक एक बरो जागो मेळोवंक बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक
हार्नियाच्या पिडेतावन बरेपण जोडच्याक एकल्यान मागलां हांगाची एलर्जी गूण जावंक हामाल पिवण्या तावन सुटका कॅन्सर पिडा गूण जावंक जाग्याचे वांटे बऱ्या रितीन जावंक एकल्यान कुटुंबांत आनी मागण्या बरी जिणी जिवोवच्याक मागलां बरीं कामां मेळोवंक तेगां जाणांनी मागलां दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक तेगां जाणांनी वायट संवयांत हांव सुटका मेळोवंक मागलां भुरग्याच्या देण्या खातीर दोगां जाणांनी मागलां भुरग्यांची शेळ कोंकली गूण जावंक कुटुंबान समाधान मेळोवंक मागलां एकल्याची कोर्ट केस चूक आसली ती बेगीनच इत्यार्थ जावंक मागलां बरी सैरीक मेळोवंक वाटेचे समस्ये परिहार जावंक आनी घराक लायसन्स मेळोवंक एकलेक भलायकी मेळोवंक दिसपट्टी कामां बऱ्या रितीन करूंक दुयेंसो बाळंतेर बऱ्या जावन भलायके बरी भुरगें फावो जावंक भयणीन बरें करून शिकोवंक बरी मोत बरें फलितांश मेळोवंक मागलां PUC परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यांक परीक्षेंत जैत मेळच्या खातीर मागलां एकल्याक PUC बोर्ड परीक्षेंत बरें फलितांश मेळोवंक आनी धैर्यान परीक्षा फुड करूंक आदार मागलां पुताची मोतीची पिडा गूण जावंक SSLC परीक्षेंत एकल्याक बरें फलितांश मेळोवंक तशेंच SSLC परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यां खातीर मागलां कुटुंबाच्या तशेंच शेजारच्यांक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याक बरी जिणये सांगातीण तशेंच USAंत विजा मेळोवंक मागलां एकल्या स्त्रियेचें ऑपरेशन मुखल्या दिसांनी जावंक आसा तें बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागलां एकल्याच्या काळजा संबंदी बरी भलायकी मेळोवंक दोगांक बरीं कामां गांवांत तशें परगांवांत मेळच्या खातीर मागलां आर्थीक परिस्थिती बरी जावच्याक मागलां आनी आयच्या ह्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी मनादीक बाब डॉमिनीक सिस्टर मर्सी सिस्टर प्रभा आनी तशेंच मिसांव गांवांनी कोस्टोंच्या सर मिशनरां खातीर प्रत्येक रितीन मागया आमचो जुवांव पावल दुसरो तांच्या इराद्यां खातीर विनाती करून दी आनी तांकां बेगीनच नीत फावो जावं दी म्हूण तांचे खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन एक आमच्या बापा एक नामान बरये आनंद बापा म्हणून तांकां जेजू कुस्सू आमी समर्पण दिवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पदकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तूं आमकां पाव येवकरिस्तसो आमकां करो मोग शिकय मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संतां भक्तां संगी सर्गीच्या राजांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां काडण्यान बरोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती बरे देवाचे माये आमी बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक क्रिस्तंचेर आशिर्वाद सुम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जिसू क्रिस्त मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेंच परी तुजो सेवक भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जिसू क्रिस्त मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताजे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर
आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कशी वैतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताजी महिमा आनी संतोष देवतावन येता. तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव. भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यांक सर वायटांतली तुमकां सुटो. ताजी देख घेवन आनी खरेंपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेचे मनशान जावंक तुमकां घटाय मेळूं. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. ताजे देखीन शांतीपणाचे जिणे जियो तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोष बगूंक तुमी फाफो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या न्हू आईच्या ह्या बागी दिसा पवित्र साक्रामेंताचें आराधन सोलोवन व्हरून विसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आमकां अर्थाभरीत मागण्याच्या जिवीता विशांत शिकोवन दिवन कोणशांतलें जिवीत सांडून उसवाडाचें जिवीत वेंगच्याक भोव आपुरबायचो संदेश दिवन आमकां अरियेकल्याक आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक आदार दिल्ले आसात. मानादीक बाप आईवान पिंटो कापुजीन प्रस्तुत सांतान्ना थंयसर प्रायरींत विजयी तांची वस्ती आनी देवापोण्याचे ते निर्देशक जावन आसात. फ्रांसिस्कान कापुजीन मेळाचे ते देवापोण्याचे निर्देशक जावन तांची सेवा दिवन आसात. आज आमचे खातीर हांगासर सेवा भेटोवंक ते आयल्यात. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांकां आनी तांच्या मिसांवांत हांव सर बरें मागतां. आनी एक आमकां संतोश कितें म्हळ्यार ते आमच्याच ह्याच वाराड्याचे ते कांय पयशिल्ले न्हय. आमकां ते दाळा येवन आमकां ते आदार दितात. आमच्याच पेजार पिरगजीचे ते देखून आमकां व्हरतो अभिमान तांचे थंय. आयच्या दिसा हांगासर अरियेका मंगळारा 10 वरार कुर्सा वाट आसा. देखून तुमी वेळार येवचें. ताच्या उपरांत आराधनांनी मीस हांगासर आमी चलोवन व्हरतले. येवच्या मंगळारा तुमी हांगासर कोण पुरा येतात तांणी येता आसतना तुमच्या कुटुंबा लेकार बसचें. कुटुंबाचे सांदे आसा जाल्यार सुरूच तुमी कुटुंबा लेकार हांगासर मुखल्या बसकांनी बसका खाली सोडिनासतना तुमच्या कुटुंबाचे सांदे सांगाता बसचें. देखून कोण परवां येतात तांकांय सांगा. आनी आज तुमी आयिल्लीं परवां परतून येया. तुमच्याच कुटुंबांत बसोवंक तुमकां एक अवकाश तुमचे खातीर आमी विशेष रितीन मागतले. हांगासर अरियेका शुक्रारा करेजमाच्या दिसांनी मीस आसचें ना. बाचपे पिरगजींतच थंयसर मीस आनी कुर्साची वाट आसा. देखून ये तुमी गुमानांत दवरचें. करेजमाचे दीस जमता मुसोर शुक्रारा दीस हांगासर मीस आनी आराधन ना. आनी आतां आयच्या दिसा जेवण दिल्ल्यांक तशेंच मुड्दोम रावुल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतले. मानादीक बाप आईवान पिंटो आनी मुखार घेवन मानाच्यो वाती दी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. कालिस्ट स्टेल्ला वेगास नित्यादार वाडो, क्रिस्टोफर जेमिशा सान थोमास वाडो, सिल्विया डिसोजा देरेबैल, एवलिन डिसोजा निर्मार्गा, विक्टर लुसी सिक्वेरा बागेवंत कुर्सा वाडो,
विक्टर लुसी सिक्वेर आसात गी तांचोय 40व्या लग्ना दिसाचो संभ्रम तांकांय आमी सर बरें मागता. बेबी जुवेल मेलानी डिसोजा सान जुजे वाडो, ग्रेगरी डिकॉस्ता फेरार, सेलिन रेगो मैंगलोर, सुरेश लोबो सान जुजे वाडो, विन्नी फेर्नांडीस आसिसी सदान बचपे, विल्मा डिसोजा सान फ्रांसिस पयलो वाडो, सिस्टर लोरेन्सिया बियास बचपे, हॅशलिन डिसोजा नित्यादार वाडो, हश्मिता मोंतेरो वेलांकनी वाडो. मुड्दोम दिल्ल्या सुमेस्तांचेर जुआंव पाऊल दुसरो देवातावन भरपूर आशिर्वादां तशेंच आयचे जेवण स्पॉन्सर केल्ल्यांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वादां धाडून दी म्हूण आमचें कालतें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद जाल्लेंच तुमच्या माथ्याचेर हात दवरून आमी मागतले हांव आनी आखरेक तुमकां रुचीक जेवण आसा ताच्या सांगाता आयच्या दिसा लग्ना दिवसाचो संभ्रम चलोवच्यांनी आमकां तांच्या लग्ना जिविताची गोडसाण जावन केकी दिल्या ती तुमी स्विकार करी जाय म्हणून हांव उपकार मागता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मलगडी कोण आसा जाल्यार पयलें जेवणाक अवकाश कर दिवचो. उबी रावात. मोगळा बापा येदोळस ह्या दिसा आमी करसिल्लो वेळ तुजो जावन आसलो आनी आमी तुजीं भुरगीं हांगासर आमी करसिल्ली मागण्याची जिणी देवस्पणाची जिणी तुका वाखणची तसली जातली. आमची काळजां मनां आत्मीक रितीन येदोळस तुवें दादोशी केल्याय तरी आमच्या कुडीक आतां तयार केलां तें जेवण आमी सेवंक वेत आसतना तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर. तें सेवले उपरांत तुजें प्रतिरूप जावन ह्या संवसार जियोंक आमकां कृपा दी. सर्वेस्पर तुमचे सेवे आसो. तुमची सेवा आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आनी तुमी सेवचे त्या कणाचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Só shantiso dut amso भाग्यवो जुवां पाव दुसरो दैविका कुळतीचो भक्त तो भाग्यवो जुवां पाव आमचो मोक्षान्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवो जुवां पाव दुसरो दैविका कुळतीचो भक्त तो भाग्यवान जुवां पाव आमचो नमान तुका नमान तुका दैवीक भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमान तुका नमान तुका दैविक भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा राजी संदल मुख सेवा तुझो परजळ पाटलावदार क्रिस्ताचो तुंबळवो पोवीस बेसराय कुवर भाग्यवो जुवां पाव दुसरो राजी संदल मुख सेवा तुझो परजळ पाटलावदार क्रिस्ताचो तुंबळवो Povis besorai tuber भाग्यवान जुवां पाव दुसरो नमान तुका नमान तुका दैविक
भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुवळा नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुवळा मुगाल पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद देवामका भगवान सुवाम पाऊल दुसऱ्या भगवान कुसाच्या कुरवेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्वाचे नवे आमेन. सो शांती सो दूत आमचो भाग्यवान सुवाम पाव दुसरो दैविक आकुलतीचो भक्त तो भाग्यवान सुवाम पावल आमचो मोक्षान्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान सुवाम पाव दुसरो दैविक आकुलतीचो भक्त तो भाग्यवान सुवाम पावल आमचो नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुवळा नमन नमन तुका नमन नमन तुका